आजा 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 संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे. नमस्कार नमस्कार आरामासानी सगळं जाण हय गेल्या आयताराक येवं मेळना. कित्याक काय म्हणल्यार गेल्या आयतारा पावस पडलो न्ही आनी हांव पावसांत भायर बीर पडूं वचना. कित्याक काय म्हणल्यार पावसांत भायर पडले नंतर थंडी ताप जाल बाबा जबाबदार कोण आसात. हां आमी हे आमगेले अर्जी कोणा कडेन बरयची पावसा कडेन जायना न्ही. तशें म्हणून गेल्या आयतारा बेजार करून घेनाकात. हांवें तुमकां पयले पटी शपथ घायलो की हांव येतलोच येयनासतना रावना, कितें केल्यार बी येतलोच म्हणून सांगिल्लो. तेजे खातीर सांगल्यार बी म्हण म्हागेले बी जिवाचे पळोव जाय न्ही. हांव ना जाल्यार आजा संडे करतलो कोण आसा म्हण जालो, कोण ना न्ही. तेजे खातीर हांव येवचें पडलें म्हाका. तितल्याकच हांव कितें म्हणटा, आज ह्या आयतारा येयलो म्हण कितें आमी पयलीं आयतारा पळोवं मेळटाले, तुमी म्हाका पळयताले म्हणून म्हाका तुमी पळोवं मेळनाशिल्लें म्हण इतलोच बेजार दिसतालो म्हण आमी हांव येतालो म्हण आतां तरी येयल्लें हांव. कित्याक तुमचेर आशिल्ली प्रेम, ह्या भाशेचेर आशिल्लो अभिमान आनी तुमचेर आशिल्ली गोडी आनी तुमी म्हाजेरचे दवरिल्ले प्रेमा खातीर हांव येता. हय म्हण आज खरो येवं म्हण येयलो, येवचोच न्ही जावन गेल्लो हांव. म्हाका देवाच्या पत्र संताप मारलो गेलो. सकाळी सकाळी तकली पाड केली म्हागेल्या कडेन. अरे जालें कितें सांगता तुमकां हांव, तुमचे कडेन सांगचेंच पडलें ना. जालें कितें सांगता. हांव सकाळी नुस्त्या कितें येयलें काम पळया म्हणून घेवन गेलो. असो उचूल गेलो वयता 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 हो हे गेलो रमेश नातू वेदांत म्हाका म्हणटा, ए आजा खंय वयता काय म्हणून हात दाखयलो. अरे म्हाका बारकेलो पोर न्ही पुता हात दाखयत न्ही म्हणला, हाय पुता हिंगा नुस्त्या पळोवं वयता म्हणलें. हांवें कित्या नुस्त्या बरें ना तर काका म्हाका आराम ना, शीक पडलें का म्हणटा म्हाका. ल्हान पोर न्ही कांय उलोवं गेलें ना हांव. कित्याक सकाळी सकाळी पोर म्हाका बी कळ्ळें ना तेन्ना हो म्हाका टिंगल मारतलो जावं कोण पोरू म्हणून घेवन. तरी की हांव गप्प गेलो. ना रे पुता, तरी हांवें सांगलें ताका, ना रे पुता नुस्त्या कितें येयलें का म्हणून पळोवं वयता आसा म्हण सांगलें ताका हांवें. हेजे पयलीं तूं नुस्त्या पळयलोच ना का म्हणटा म्हाका. तरी की हांव सहनशक्ती करून घेवन गप रावलो. कित्याक पोराक आमी पट्ट करून उत्तर दिवं जायना म्हणून घेवन. ना रे पुता तशें न्ही, हांव नुस्त्याक हाडूंक वयता म्हटलें ताका हांवें. हय येवचें आशिल्लें तर आज ट्रेनाचेर येयला का म्हणटा म्हाका. म्हणल्यार ही पोराल उतर कितें, हां पोराल उतर कितें म्हणल्यार आमकां जाणटेल्यान उलयचें अशें ना म्हण जालें ना. नुस्त्याक हाडूंक वयता म्हणल्यार नुस्त्याक खायनात आमी. तरी की गप रावलो हांव. कित्याक सकाळी सकाळी पोराल तोंडा लागचें नाका म्हण घेवन गेलो. गेल्यार आमगेलीच वळखीची नुस्तेकान, हां आमगेली इंचीत हय ती माबायल ती कितें सांग आमगेलीच वळखीचीत आनी ती बुटी घेवन बसला. आतां थंय नुस्त्या गेलो पळयलो अशें करून नुस्त्या पळयलो. सद्याक कितें जाला, दिपावळी टायमाचेर बोटी समुद्रांत वचनाशिल्ले, बंद आशिल्ली न्ही, नुस्त्या येवचें बंद आशिल्लें आनी भायल्यान खंयच्यान नुस्त्या येताले. हांवें आतां ते नुस्त्या बांगडे तर म्हाका दिसलेत, पळयलो हे नुस्त्या खंयची गे काय विचारलें. कित्याक समुद्रांतले म्हणटी म्हाका. ते खबर आसा गे म्हाका समुद्रांतले म्हणून जाल्यार
आतां हे नुस्त्याक आस पळय हे खंयच्यान येयला काय चालनाय नुस्त्या येयना आमी वचून हाडीच पडटा म्हणटा ती म्हाका तरी मरू म्हणलें हें कित्याक म्हागेलो टायम वांकडो जावं कोणाचो दिवसभर म्हणून तरी की गप रावलो जालें गे हे बांगडे पळय हे बांगडे तुगेले कशें वाट्या कितले येतात काय चालनाय हांव दिता 100 वांटो म्हण तूं घरा कडेन गेले नंतर जेवणा टायमार तुगेले वाट्या कितले येता म्हाका खबर ना म्हणटा ती म्हाका म्हणल्यार हांव जेवता आसतना पळय येत म्हाका हां पळय येत का म्हण घेवन म्हाका कितें जालें सांग आतां आजकाल कितें जाला जाणटेल्याक म्हणल्यार किंमत ना जावंक गेला किंमतच ना कित्याक किंमत ना म्हणल्यार पोरान कितें करप आतां आमी जे जाणटे लोक उरता पळय ताका टिंगल मारचें काम कितें काम टिंगल मारचें काम आनी आमी तांकां आमी राग घेवन आमी तांकां कितें उलटा उलयता काम पळयतात आनी तेजे तेमी मागीर 4 लोक बसून घेवन मस्करी करप हय करून हांसप म्हणल्यार तेमकां तीच उमेज न्ही सगळे कडेन तशेंच आजकाल तेच जात्यास आतां पयर मागेले जोतर आतां पळय जोतरा बते पडलात हय बरें नवीन एक जोतर हाडया म्हणून कारवारात काल पयर गेलो आनी कितें केलो कपड्या दुकानाक गेलो आनी तो म्हाका वळखीचो हां शेट्टी म्हण घेवन बरो मनीस अरे आजा कितले दिसांनी येयला तूं हां पळोवन तूं कितले दिवस जाले यो बस च्या हाडू हे हाडू ते हाडू म्हणलें तेणी म्हाका हांवें म्हणलें नाका रे बाबा च्या बी नाका म्हाका गोड हेजे आसली आनी ते म्हाका चेप्पी च्या आनी तुका लक्कन हाडूक बेजार येता म्हण घेवन तें ना म्हणटरे हांव बसलो म्हण जालो हांव बसता एक चेडो येयलो नेणटोच सादारण एक सादारण 25 ते 26-27 वयाचो उरतलो दिसता म्हाका पळयल्यार तो येयलो आनी म्हणलो लागलो ताका सावकार आराम न्ही तेणें हय म्हणलो म्हाका अंडर पॅन्ट दाखय हय अंडर पॅन्ट दाखय म्हणटर तेणी मागीर खंयचे रे काय तेणी म्हाका विकी काय जॉकी कितें तरी म्हणलें म्हाका कितें म्हण कळना म्हाका हय कितें विकी का जॉकी म्हटलो मागीर विकी का जॉकी म्हणटर तेणें हांवें घेवन 4-5 अशें करून बॉक्स ओपन केलो आनी ताका पुराय दाखयलो हांव म्हणलो ना एक बरना अरे तुका हांव कितें सांगता तूं कितें हाडून दाखयता हांव तुका विकील का जॉकील कितें हाडून दाखय म्हणटा तूं हें कितें हाडून दाखयता हांव मागीर अरे तुका सांगल्यार कळना म्हण तो पोर इलो तापलो अशें केलो म्हणटा तेणी भरपूर हाडून घेवन दाखयलो हे बरें आसा म्हणटा त्या पोरा राग येयलो आनी तेणें म्हणलो तूं कितें उलयता आनी हांव तूं कितें मागतास तुजे कडेन काय म्हण घेवन मागीर तो म्हणून लागलो बाबा एक काम कर अर्ध तास सोड न्हय नवीन गुडाणांत आमगेलो आसात गुडाणांतल्यान नवीन बॉक्स ओपन करून तुका हाडून घेवन दिता म्हण घेवन आनी उदोळच्यान हा कितें तुगेल कांडी म्हणली तर म्हणटा ताका पोर तो तितलो मुडलो आनी पोर भायर पडलो म्हणून पोरा राग येयलो हांव हांसूं गेलो ना म्हागेल वळखीचोच म्हण जालें ना शेट्टी ताका खंय बेजार दिसत म्हाका बी कर रे तितलें कित्याक तेणी मागिले नेवीनच न्ही अंडर पॅन्ट आनी हो ताका म्हणटा तुका उगीन मागीर तुका आनी मात्र अर्ध तास राव गुडाणांतल्यान नवीन बॉक्स ओपन करून दिता म्हटल्या नंतर हेतू भितर तेणी कितें उदोळच्यान कितें पन्नेल मागील तर ना न्ही जालें हांव थंयच बसून आसा म्हाका ना बाबा आजा तुका कितें जाय तें जोतर म्हणील म्हाका जोतर हाडना बिडना काय ना तेदो म्हणटा हांव थंयच पण आसा हांव बसून आसा खंय च्या येतल जावं कोण काय कितें हाड दितल जावं कोण म्हण घेवन जालें गो बायल येयले आनी त्या दीस बायलेले बर्थडे वाडदिवस हय आं बर्थडे कोणाले अरे तेगेल बायले रे बर्थडे हां बर्थडे वाढदिवस वाडदिवस हांवें कितें म्हणलें तर तेच न्ही बर्थडे म्हणले बर्थडे हय तेच रे हय तें जालें ती म्हणटा गो ताका साडी घेवन दिवं येयला हां कसली घेवं ही घेवं ती घेवं कारण तो ते वेपार करतल्या लोकांक खबर आसा तुमकां तेमचे कडेन मागीर ना जाल्यार बी दुसरे गळ्या घालून दिवं पळय तेच रावता तेमी तो ही घे ती घे ही घे म्हणटे आसा ही घेवं ह्या कलराच घेवं बायल म्हणटा गो म्हणटा अगो तूं घे गो म्हणटा तो मोबायलांतच आसा मागीर ती म्हणटा ही तितली बरी ना न्ही ही दिपाळे हाडली तर पयले पटी तसलीच आशिल्ली ह्या पटी ती तसली नाका म्हणटा ही घेवं का म्हणटा ही घेवं का ना ती घेवं का तो म्हणटा गो खंयचे घे गो तुवेंच न्हेसची न्ही ती हांवें न्हेसची आसा का म्हण घोवान म्हणली तुवें न्हेसन जाल्यार कितें जालें धुंवची तुवेंच न्ही म्हण बायल तेका म्हणटा म्हाका तेन्ना त्या घोवाल परिस्थिती कळ्ळी घरा कडेन तो कितें काम करता काय म्हण घेवन असली परिस्थिती जाला आजकाल म्हण आनीक सांगता तुमकां गो बायलाल म्हणटा रे म्हाका याद येयली कित्याक
हे कोरोना येवन घेवन हे लॉकडावन आनी बिगडावन जाले आनी बरें बरें कामां आशिल्लीं लोकांक कितें बाबा ते घरा कडेन येवन काम करचें कितें म्हणटा रे वर्क फ्रॉम होम. आ वर्क फ्रॉम होम. हय वर्क फ्रॉम होम. हय. हां ते वर्क फ्रॉम होम जाले आनी तेमी शहरांतल्यान गांवांत येवन भायले भुरग्याक गांवांत येवन घेवन घरांतल्यान ते टॅपटॉप घेवन काम करूं लागले. लॅपटॉप. हां लॅपटॉप. लॅपटॉप. ती पेटी रे उगडची. हय. हां लॅपटॉप. हय लॅपटॉप. हां ते घेवन काम करूं लागले हिंग रावल म्हण जालें. पण आजकाल पळयला तुमी ह्या लॉकडावनांत कितले लोकांक घटस्फोट जाले. कितले लोकांक जाले सांगा. अरे कितले लोकांक बायलां घोवाक सोण घेवन आवयगेर गेली. हे वर्क फ्रॉम होम आशिल्ली न्ही हे बायलां खातीर कितें जालें खबर आसा काय वर्क फ्रॉम होम जालें. घरांतल्यान भायर चल म्हण घेवन असली पंचायत जावन पडली. हांव कित्याक हें जाता सांग तुमकां. हे कारणीभूत कितें हेजे बद्दल कित्याक सांगता. हांवें विचार केल्ले बद्दल तुमकां सांगता. आजकाल शिक्षण शिकिल्ली बायल पोरां बी उरता पळय तेमी शहरांतच रोवील उरतात. शहरांतच शिक्षण शिकिल्ले उरतात आनी तेमी हॉटलांत खावचे ते फास्ट फूड खावचे. ते फास्ट फूड म्हणल्यार कितें ते फास्ट फूड. फास्ट फूड. हय ते हेज्यान खावचे चमच्यान काडयान खावचे ते खावचे शिकून पोर व्हड जाल्ले उरतात. आनी तेमकां गांवांत येवन रावचें म्हणल्यार जायना. हो चेडो बी भायरच शिकून घेवन थंयच्यान मागीर तेंगे ते चेडूं हेमकां सैरी सर्गत करून घेवन किंवां तेमी ते प्रेम विवाह करून घेवन येतात. आनी तेन्ना जी भुरगीं लॉकडावनाक सून तेंगेले जेन्ना घरांत येयले उरता त्या घरांत येयले तेन्ना तेमकां ह्या घरांतले म्हणल्यार त्या चेड्याले आवय बापायले चेड्याले आवय बापायले म्हणल्यार त्या सुनेल्या माय आनी मामाले ते मदें खाती पण येना. माई तुका रांदूं कळना हें कळना तें कळना आमी हें करताले आमी शेतां वयताले रानां वचून रांदून घालताले आळाक जेवण व्हरून दिताले बांगडे आमटाक थैपळात घालून करूं जाय ताल्ले आंबट थीक आंबोसूत करूं जाय हे तेमकां कळना जालें. आनी थंय मदें खाती तेमगेलो वाद विवाद जालो. मागेल समजुती हो वाद विवाद जावन घेवन कितें जालें तेन्ना मदें खाती हेमगेल्या सुनेलान मामेल भितर फूट येयली. तेन्ना घोव करतलो कितें आवयकात वयतलो काय बायलेकात वयतलो. कित्याक हेणी ल्हानपणीक आवय बापा बरें रोवन घेवन हिंचे पुराय थीक आंबूस खायले उरता आनी ताका ते शहरांतले खावन घेवन कंटाळ येयले उरता पेज पिवन घेवन व्हड जाल्ले उरता. हांव कितें म्हणटा जे माय आनी माम उरता पळय तेमी बी ते तेंगेल्या नवीन सून कोण येयले उरता ना तेमी कोण ते शहरांतले जावं खंय रोवन घेवन शिकून येयले उरता त्या भुरग्याक खूब बी तकली गरम करनी जावं हे जावूं कारण जाता. कित्याक फाल्यां तेमी घर सोडून वयतात. कित्याक काय म्हणल्यार आज पयले काळांत आशिल्ले अरे घोवाक सोडल्या घोवाक सोडून गेल्यार तुगेलें कितें मुखार जिवन कशें. कित्याक आज तशें ना. आज बायल पोरां बी शिक्षण शिकिल्ले उरतात नोकऱ्यो उरतात. घोवाक सोडून वचून घेवन तेमी स्वता जिवन स्वता पांयाचेर उबी रावन घेवन तेमगेलें जिवन करूं शकतात. आनी तशेंच आनी आजकाल शिकिल्ले भुरग्याक ह्या बायल पोर भुरग्याक बी सांगता हांव कितें तुमी बी तेमी जाणटेपणांत अशे दिवस काडिले तशे दिवस काडिले तेमी खूब काडिल्ले उरतात. तेमकां तुमी ते कितें म्हणटा समजून घेवन तुमी घेवन वचूं जाय. तेमी म्हणटात म्हणना अशें न्ही. कित्याक तेमगेले काळांत ते तशे आशिल्ले. तेमगेले काळांत 1 रुपयेक 15 बांगडे मेळटाले. आज आमगेले 200 रुपया दिल्यार 12 बांगडे मेळनात. मागेले काळांत बी तशेंच आशिल्ले. आमी जर तर अशेंच येळेचेर वचत बाकीच नुस्तें आमकां अशेंच व्हरा रे म्हण घेवन दिताले. घेवन वचा रे म्हण घेवन घेवन वचा म्हण घेवन दिल्यार आमी घेवन येताले तेन्ना ते अल्लग जाताले. म्हण आतां कितें जालां आतां तशें ना. तशें म्हण घेवन जर तर हो संवसार उरता न्ही हो संवसार केजेर उरता खबर आसा काय. फुलाचेर बशिल्लो भोंवरो त्या भोंवऱ्यान जर तर ते अंतराळी रोवन घेवन जर तर फुलाचो रस पिलना न्ही ताका म्हणटात इंग्लिशान बॅलन्सिंग न्ही. अंतराळी रावच कितें रे अशेंच हेका तेका बॅलन्सिंग करून घेवन रावचें पडटा. आनी अकस्मात जर तो फुलाचेर वजन त्या पाकळ्याचेर वजन घालून दवरूं गेलो तो निसन पडटा. कोण भोंवरो त्या भोंवऱ्यान अंतराळी रोवन घेवन त्या फुलाचे रस पिवूं उरता आनी फुलान बी तशेंच ताका रस पिवूं दिवचें उरता. ते म्हणटा हेका संवसार. तो संवसार बाळगून दवरून गेल्यार तो संवसार बरें दिसता खूब बरें दिसता. आंगात रगत आसतना हांव ह्या कडेन रावतलो
म्हाका घोव जा म्हणना, म्हाका बायल जाय म्हणना, म्हाका कोण जा म्हणना, हांव कमोवन हांव खातलो, हांव म्हणूं शकता. म्हाका बी एक टायमार तशेंच आशिल्लें, कित्याक आंगात रगत सळसळटालें. अंब मेली. हम म्हाका जेन्ना सोडून गेली तेन्ना मागेल परिस्थिती मूड गिळची पडटा. थंडी बी जाल्ली आसनी. म्हाका जेन्ना आज म्हातारपणांत हातवळ्याचेर पडले तेन्ना हात पांय उसळटा आसतना कोण ना जाल्यार त्रास जाता. तेन्ना याद येता. त्रास जाता. हुरू मागेल जिवनाचे जावचे काणी तुमकां सांगून तुमकां रडेश नाका. हांव कित्याक येता आयताराक तुमकां चार मागेल उतर सांगून तुमकां हांसया म्हणून येता. म्हण कित्याक सांगलो, ह्या जगा भितर जे पुरा घडता आनी हे कितें जगात कितें चलता हें मागेल मनांत न्ही म्हाका तुमकां सांगया म्हणून दिसता. आनी तें सांगू खातीर हांव तुमकां घेता म्हणून म्हण अंब याद येता. करतले कितें काय करूं जाय म्हण तशें म्हण सांगता. तुमी संवसार मोडचे पयले 4 पटी विचार करा. कित्याक 4 पटी कित्याक विचार करा म्हणटा हांव. संवसार मोडचो कांयच न्ही, टक्कन मोडू जाता. म्हणटका परत एक कडेन करता जाल्यार खूब त्रास जाता. तशें पयलीं सुणे मांजरां आमकां झगण घेता म्हणटाले पळय, आतां तशें करनाकात. कितें बी चूक जाली उरत तें तुमी समजून घेया आनी येया परत येया. हय तेच खातीर हांव कितें म्हणटा, हे झगडी हे वर्क फ्रॉम होम आशिल्लें वर्क फ्रॉम होम जावचें नाका. आनी कितले बी पयलीं आतां मदेकात ह्या भितर कितें चूक जाली उरल्यार तुमी समजून घेया, मान्य करून घेया आनी बरें कर. तेजे पयलीं तुमकां एक आनीक सांगता. कित्याक काय म्हणल्यार सुनाक बी सांगता, मायाक बी सांगता, एकमेकाचेर चडाव पडनाकात. एकमेकाचेर चडाव पडनाकात. सुनेन बी शिकूं जाय आनी हे मायेन बी शिकूं जाय. आनी कित्याक पडनाका म्हणटात, जर तर एकमेकाचेर चडाव पडते गेले न्ही हेतू भितर आमगेलो संवसार पाड जातलो. आनी आमगेल्या संवसारा भितर लोकांक हांसूं सारकन घेयनाकात आनी बरें करून रावचे प्रयत्न करा. तितलेंच सांगतात. आनीक तुमकां एक सांगता. हे आमगेलो हो सुनील ना, हय हो न्यूज करचो. तेगेले एक भानगड जाला. ते बाबा दर्शन ते फेसबूक ते कितें म्हणिल्लें ते फेसबूक हां फेसबूक हां तेतू भितर ही बायलां थोडी बायलां नांवाचेर कोणी तरी हे केला खंय खातो ओपन केला खंय फेसबुकात. आनी तेमी दालपोराक सगल्याक हे धाडून दितात. बाबा कितें म्हणटात ताका, रिक्वेस्ट हां रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट हां फ्रेंड रिक्वेस्ट रे. हे न्ही म्हणिल्लें ते धाडून दिता खंय. धाडून दिल्यार तेमी दितात. मागीर तेमी तूं कसो आसा, काय आसा, कितें आसा, तूं खंयचो, अमूक खंयचो, हे तूं खंयचो, तुमचो खंयचो म्हणून उलयलेच करतात. मागीर तेगेले वॉट्सॅप नंबर घेतात. वॉट्सॅप नंबर घेयले, वॉट्सॅप नंबराचेर मागीर तेमी ते इडो कॉल करतात. इडो कॉल करून मागीर तांकां कितें बुरशी इडो करता खंय आनी मागीर सांगता खंय बाबा हो विडियो म्हाजे कडेन आसा, हो विडियो तूं आपूण तुगेले सगळ्या दोस्ताक धाडून दिता आनी तुगेलें नांव वायट करता, ना तर म्हाका पयशे घाल. ह्या सुनिलाक तशेंच केलें कोणी म्हण तेणी तो हुशार जालो. ताका कोणी सुस्मिता जैन का कोण तरी म्हणून म्हाका सांगिल्लें तेणी. सुस्मिता जैन म्हणून तेणी ताका ते फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडून दिली खंय आनी ते धाडून दिवन ताका पयलीं तूं खंयचो काय चाल खंय आपूण कारवारचो, आपूण मुंबयचे हय बरें हरकत ना, तूं कितें तरी कितें म्हणलें म्हाका तेणें बुरशी आजा तेणें म्हाका विचार म्हाका कितें म्हण सांगलें ना तेणें आपणाक कितें बुरशी विचारलें. आपूण नाका रे बाबा म्हणलें की तेणी.
तितल्याचेर तो वाचलो म्हण दुसऱ्याले म्हाका खूब लोकांले ते अशी अशी काणी आयकूं येयला मागीर ते 5,000 10,000 म्हणून पयशे मागतात ते पयशे घायले नंतर बी मागीर आपूण करायम बेंचाच्यान उलयता म्हणून कोण पोलीस म्हणून सांगून करायम बेंचाच्यान उलयता म्हणून परत पयशे मागतात अशें करून पोराक त्रास दिते आसात तुमी हुशारीन रावा असले कोणी अनवळखी जर तर कोणी तुमकां फेंड इक्वेस्ट धाडून दिवत त्या फेंड इक्वेस्टाक तुमी हय जायनाका हां म्हणनाकात कित्याक लास्टाक मागीर तोंडांतल्यान फेंड काडची पडटा तशें म्हणून घेवन समाधानीन रावा आनी पयशे बियशे कोणाक घालनाकात आनी अकस्मात तुमी आतां तशें कितें त्या हेतू भितर शिरकोवन घेवन कितें त्रासात तुमकां जर तर तें पयशे मागते वयले उरत सायपळ क्रायम आसना ते सायबर क्राईम. हां सायपळ क्रायमांतल्यान तितूंतल्यान तुमी हे करा कंप्लेंट करा हय तितूंतल्यान कंप्लेंट करा आनी आतांच्या आतां तेंचेर हे करूं लाया कारवाई करूं लाया हय तशें म्हणून या सुनीलाक केले हो खूश बेटा मन में लड्डू फुटा जाल्ले हो मागीर हुशार जालो नाजाल्यार 5,000 उडोवन घेवन मेल्लो पगार मेल्ल्याक 15,000 रुपये आनी तितूंतले 5,000 रुपये ताका दिल्या घरा कितें धाडून दितलो आनी दवरून कितें घेतलो बापाक 10,000 म्हयन्याक धाडून दिवचे पडटा ताका आनी 5,000 ताका दिवन घेवन हो कातल कितें माती उरू कितें उरू ताचें नाका तशें म्हण म्हणटा त्या हितूंत भानगडे तुमी पडनाकात तातले खूब येतले आनी खूब लोकांक तशें जाल्लें आसा असले कितें येयल्यार तुमी तांकां तेमचे विरुद्ध जाता तितले बेगीन तुमकां तेमी त्रास दिवचे पयलीं तुमी तेमकां त्रास दिया सायपळ क्रायमाक तुमी ते हे करा कंप्लेंट करा आनी तुमी हे कारवाई करूं लाया हय मोरू हे गेले त्या सुनीला सांगिल बर म्हाका हांसोत येता हो खूश खंय कोण चेडवान मॅचीच केलो म्हण घेवन 2 दीस न्हिदलो ना बडो घरा कडेन उपाशीत कित्याक खावू मेळटलो म्हण घेवन लाडवा उंडी हय उरू कितें उरू तुमकां सांगता हय पयर दिपावळ बी जाली सगळें जाली बरें करून कित्याक पावस बी जालो तितूंत पावसा भितर बी सगळें बरें करून जालें सगळें बरें करून जालें कित्याक 2 वर्सां आमगे दिपावळेक खाली आमी कितें कट्टा माडे चितलेंच काम केल्लें मागीर काय फोव हाडू वचूंक मेळनाशिल्लें फोव हाडू गेल्यार फाटीचेर चकली येताले पोलीस भिडयताले न्ही तशें म्हणून घेवन तितलेंच जावन घेवन गेल्लें ह्या वर्साक कितें जालें काय म्हटल्यार दिपावळ जाली हय दिपावळ जाली ती जाली ह्या वैकुंठान कितें केलें सांगता तुमकां हांव कितें केल्लो गेल्ले न्ही तेजे पयले वर्साक शिगम्या टायमार होळये टायमार हांव कितें केल्लो वैकुंठा गेले घरा कडेन वचून वैकुंठा पुरा आंगाक रंग लावन घेवन होळयेची शुभेच्छा दिल्लो हय शुभेच्छा दिली ताका हांवें हो पयर दिपावळे टायमार घरा कडेन येयला येता आसतना हाताक गन्नेल घेवन येयला हाजे आराम न्ही म्हटलो म्हाका अरे आराम अरे यो वैकुंठा यो म्हटलो पण हाता गन्नेल अरे खंय येयल रे ना तुका दिवाळेची शुभेच्छा दिवं येयलो हय हाता गन्नेल घेवन येयल मरे हय होळयेक तुवें म्हाका रंग लावन घेवन तुका शुभेच्छा दिली न्ही तुवें म्हाका आतां तशें म्हण तुका आंगाचेर गन्नेल पेटोवन ओडून घेवन शुभेच्छा दिया म्हण येयलो म्हणटा म्हाका दिपाळेक आयपुरसात पळयलें ना हय शिकून घेवन धावेल कवड बंद करून भायर येयलो ना खंय पेटल आंगणा पेटोवन गेलो हय तशें म्हण घेवन कित्याक सरकारान जे केल्ले हे लॉकडावन केल्ले तेजेन आमगेले सगळी भानगड जावन आज हे कोरोना आमचे खंयच्यान मात्र पयस वयते आसा आनी तशेंच देव करूं की हे कोरोना आमचे खंयच्यान पयसूच वचूं आनी परत हांगा सरकारान केल्ले बरोबर सरकार म्हणटा एक मागीर मस्तकात येता हय सरकारान केलें हांव कितें म्हणटा आमगेले आतां शेतांत कितें खंट आसतना नाजाल्यार आमगेले बागायतात खंट आसतना कितें भांगराचें जर तरी कितें मडकी जावं कितें मेळ्ळें सरकार कितें म्हणटा हे भांगरा मडकी ही आमगेली सरकाराली म्हण घेवन आमगेले शेतांत आमी खंट आसतना जर तर आमकां भांगर मेळ्ळें तें हें सरकाराल खंय बरोबर आसा आनी आमगेले शेतांत गांजा जावं अफीम मेळ्ळ्यार तें आमगेलें कित्याक तें सरकाराल जायना तें तुमी तुमगेले करून घेया भांगर मेळ्ळ्यार तुमगेले आनी गांजा अफीम मेळ्ळ्यार आमगेले दोन नोरूक आमकां आमगेले शेतांत हुंवारी सगळें वयता तेन्ना तें तुमगेलें कित्याक जायना
हां आमगेल्या शेतात मुर्ती मेळून पूजा करतात पुजे 1 रुपये दिता तुमी हां भांगर मेळ्ळ्या तुमगेले वरा हेज नंतर या वरूक तुमी दिता आमी तशें म्हणून हांव कितें म्हणटा कारवारात कितें जाल्लें म्हणून उलयलें ना म्हणटलो तुमी आज येयलो फक्त फकांड केलो गेलो कारवारात जाल्लें काय उलयलें कारवारात रतेच बदल काल रेंव हय तेजे बद्दल मात्र हे जालें आमगेले MLA रुपाली नायक मॅडमान हें केलें मिटींग केलें हय रेंव ते काडटले लोक ते आसा पळय ते कॉन्ट्रॅक्टर तेमी सगळे जाण गेल्ले म्हणून जावूं जाय म्हणून जालेत ते कित्याक रेंव काडूं जाय रेंव काडटले लोकांक हे परवानगी दिवं जाय म्हणून जाय म्हणून जालें ना म्हणून कितें रती सुरू जायन जावं कारण पयलेच आमगेले माजी MLA सतीश सैल खंय सतीश सैला न्हंय वचून वय बांदला हां सांगा तुमी तशें म्हणनी जो तुमची हांव कितें म्हणटा सगळे जाणां घेवन करा हेजेर तेजेर बोट दाखय नाकात हां हेजेर तेजेर कित्याक बोट दाखयता तुमी करा करतात न्ही करूं जाता करा आनी जावूं जाय सुरू करा हेजेर तेजेर बोट दाखय नाकात तो तेणी केन्ना रती नाका म्हणला रेंव नाका म्हणला काय तेणी बंदूच दवरा म्हणला तशें उरना ते हे हेतूत पळय तुमी सगळ्यात हेतूत राजकारण खेळूं गेल्यार लास्टाक तुमी कितें जातालें सांग खेळांतल्यान भायर पडटले खेळूं वचनाकात तितलेंच खेळा म्हणटात हांव खूब टायम जालो आनी खूब वेळ जालो कित्याक ह्या पटी खूब वेळ कित्याक गेला आयतारा येयला ना उरलो म्हाका म्हण म्हाका कित्याक जाय लोकल पंचायती मागेली म्हाज्यान जावच ना हिंगा तशें म्हणून हांव एक म्हणटा बरें करून रावा सुरक्षीत रावा कोरोना खंयच्यान पयस रावा आनी कोंकणी भाशेचेर अभिमान घेवन दवरून रावा आनी कोंकणी लोकांचेर आत्मियतेन रावा प्रितीन रावा गोडसाणेन रावा म्हणटात मुखाल आयताराक येवं मेळ्ळ्यार येता तो पर्यंत तुमी मागेली वाट पळया तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.